कुट्टाळे मतदारसंघातल्या केळशी गावातल्या खाजन जमनीर उबारपात येवपी नियोजित मिनी इंडिया प्रकल्पाक लागून पर्यावरणात घात जावपाक शकता म्हण ह्या प्रकल्पाक गोंयचो आवाज तशेंच थळाव्यांचो विरोध आसा। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। ताणे जी MLA आसा कोर्तालेची अंडर हुज ज्युरिडिक्शन केलोसी कम्स, ताणे सांगलें की ती MLA श्रीमती अलिना साल्दानाक खूब इगो आसा आनी तिच्यान बंद करूंक जायना हे मिनी इंडिया पार्क, हे आपूण कन्स्ट्रक्ट करून रावतलोच। दिस इज ऑफ ग्रेव कन्सर्न फॉर एवरी गोवन की हालीं आमी पळयलां की हे येतात project proponent or these corporate people for the greed of their own money to increase their profits. हे आयज आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्जांक चॅलेंज करपाक लागले and that is a slap in the face of the government. She was the Minister for Environment in the last government and later on Minister for Science and Technology, and this constituency she represented in the last term also. तेन्ना जेन्ना लोकांनी आवाज केल्लो, that was the time as the minister, when people had complained, she could have rolled back all this and put a full stop. As a minister she could not stop it, so that's why these people like Agarwal feel Ata she is just a simple MLA and he has criticized her, he has attacked her. That is why we are more angry. We are angry because he is having the audacity to attack a minister, an ex-minister, now present MLA. तेजे उलोवप पळया, गोंय विकतें घेतलां तेणें, आमच्या मिनिस्टरांनी ताका मदत केली आमचे खाजनां घेवपाक, विकती घेवपाक। तो आतां कित्याक दादागिरी करचो ना तर? हे आमचे गव्हर्मेंटाचे फेलियर। खजान लँड्स गोवा सोडून आनीक खंयच ना। आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली खाजनां आनी अशें काडून तेंच्यांनी लोकांक विकली, गोंय विकलें सरकारान। तो सांगता की पंचायतीक तो जागो मेळोवन दिवपाक मदत करतलो म्हणून। हे कशेंच उपकारचें ना। आमी सरकाराक आनी त्या अगरवालाक सांगपाक सोदता की गोंयचो आवाज लोकां वांगडा हो प्रोजेक्ट कसोच सक्सेसफूल जावपाक दिवचो ना। आमचें गोंय असल्या लोकांच्या हातीन वचपाक आमी कशेंच दिवचें ना। हो लोकांच्या बऱ्याक लागून करता। 800 जॉब्स क्रिएट करतलो खंय। आमी म्हणटा तूं ज्या गांवाच्यान येयला त्या गांवान मिनी इंडिया कित्याक मिनी एशिया प्रोजेक्ट घाल। हांगा तेजे जे गांवचे लोक जे येयला पळय थंय जॉब मेळना म्हणून, थंय तांकां घेवन चल आनी थंय नोकरेक लाय।